सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून आमी भेटयता लिनॉक्स डिसुजा हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुआंव वाज हे आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या भारतांत चिल्ड्रन्स डे मनयतात. सगल्या भुरग्यां पासत आयज किरीत भाशेन मागुया. ह्या आमच्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक भोव करून ह्या दिसांनी आपल्यो परिक्षा करतात त्या भुरग्यांचेर तांच्या मनाचेर उजवाड घालूंक मागुया. ह्या आमच्या भुरग्यांक सगल्या वायटा विघ्नांतले निवार राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आमचे कोमदाद ऑफ चिकाली ह्या दिसांनी आमी सद्दां मागतले हांव ह्या आमचे कोमदादी पासत भोव करून आमची गेल्ली कमिटी जी आसा जाणी मुद्दम आमचे इगोर्जेचे जे शेअर्स दिवपाक जाय सुमार 18 लाख मुद्दम आडावन दवरल्या तांचे पासत मागुया. देवान तांकां बोगसणे फावो करूंक. नवी कमिटी आसा तांचे पासत मागुया तांणी हो निर्णय बेगीनूच घेवन जी ओनीत आमचे सवें जाल्ली आसा थंयसर आमकां न्हीद दिवंक मागुया. सगल्या मेंबरां पासत हे कोमदादीचे जे आजून पासून ओग्गी बरे आसात जाणा जावनूय आपलें तोंड बंद करून आसात त्या सगल्या मेंबरां पासतूय मागुया. सगल्यांचे देवान आशिर्वाद घालूंक आमी ह्या मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. आसोय दोंगरी, पॅट्रीक रेगो, रेजिना मुंदी, ट्रेसी फेर्नांडीस, दाबोली, कॉपेलबाट, क्रिफ्लॉन कॉस्टा, आल्त दाबोली, डॉमिनोस सायड, टोनी आल्मेदा, फोंडवे, लुइजिना फेर्नांडीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणो देवा लागीं जेन्ना आमी धिरान आनी बावार्थान आमच्या कोश्टांक आमी उलो मारता तेन्ना देव आमच्या आदाराक पावता. आनी हेंच कितें जेसून बार्तिमेवसा सवें केलें. तो कुड्डो आसलो जाल्यार ताणें सोम्या म्हजी काकलूत कर म्हूण आरडून सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्पोर ताच्या ह्या उल्याक कान दिवन ताका ताणें बरो केलो. आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट वता तेन्ना आमी देवाक किरीत भाशेन उलो मारूंक भोव करून आमचे प्रश्न येता तेन्ना आयच्या दिसा जशें आमी मागला तशें आमकां दर दिसाक देवान आमच्या प्रश्नांतले सुटावे करूंक आपल्या सवें येवंक ताणें आमकां आपूण किरीत भाशेन तयार आसा आनी आमचो मोग करता म्हूण दाखोवन केला. ह्याच देवाक आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत बरेपणान मानून घेवंक आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक ताका मानता तसलें जावं की मिसाची भेटेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांक वर मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगल्या देण्याचो रोचनार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात.
ही देवान जेजू क्रिस्ताक केल्ली प्रकाशनी. रोखड्या रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन देवान ताका ती केली. आपल्या दुताक धाडून देवान ती जुआंवांक आपल्या सेवकाक कळीत केली. हो आपणें देखला तितलेंय सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हें बाकीत वाचता आनी जीं कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागी, कित्याक काळ लागीं पावला. आजयेंतल्या 7 पवित्र सोबांक जुआंवांच्यो चिटी. जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या सिंहासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्यांची कृपा आनी शांती तुमकां. सर्वेस्पोर म्हाका अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें. एफेसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. आपल्या हातान 7 नोखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगाराच्या दिवल्या मोदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय आनी कितले तिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणां. खोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणां. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावनूय आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्याय आनी ते फोटकिरे म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण करतां. तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. आमचो जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणें जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात तांचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. आमचो जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय. दुबाव अशें न्हय. तें कोण जाणूय. वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पळ. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटणाक पावयता. आमचो जबाब. जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporak soy soy, sorvesporak
por us soy soy. Salves para soy soy. Salves para soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी फुडें वेताली तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाड केली. पूण ओदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सोरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नोदोर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तूस करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांक देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जिवितान आमकां जायत्यो वस्तू मेळटात आनी अकस्मात आमी चिंतलेली जी वस्त आमच्या मनांत आमी आवडटा, आमच्या मनान आमी बाळगिता, ही अकस्मात आमकां मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता स्वर्ग आमच्या पांया तळा आयलो अशें आमकां दिसता. कित्याक जी चिंतलेलीं कामां आमची शात्ती पावतात वो जी आमी सपनां येतात ती तर पुरी जालीं जाल्यार आमी एकदम खुशाल जाता. वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आनी अशेंच कितें ह्या कुड्ड्या सवें जालें. रस्त्याचे देगेर तो आसलो बार्तिमेउस, बीक तो मागतालो, कोण ताची पर्वा करिनासलो. दिसती पडना म्हणटच लोक बीक घालतालो, वेतालो. आनी जायते फावटी तो आशेतालो संवसार आनी ताची सुरोपाय, संवसाराची आसा तें सगलें पर्यावरण ताका पळोवंक ताच्या मनांत आस आसली. आनी ताणें बोबाड कोण लोक वेता तो पळयलो त्या वेळार आनी विचारलें, कोण वेता? आनी ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू त्या वाटेन वेता. आनी ताणें जेजू विशीं जायतो लोक त्या वाटेन पासा जाता आसतना, ताका बीक घालता आसतना जेजू अजापां करता, मिलाग्री करता, तो जावन आसा एक मिलाग्रीचो व्हडलो धोनी अशें करून लोक ताका पाचारतालो. येवचो आसा होच तो मसियस गाय, हें हो कुड्डो आपल्या मनानूच चिंतालो. आनी बाबा भयणीनो, लोकांची खेट आसली थंयसर आनी लोक जेजूक सगळो सर भोंवती आपल्याक बरो कर, आपल्याक हात लाय अशें ताचे लागीं थंय मागताले. राबाय तो म्हणटकूच राबाय म्हणटच तो वाटेर वेता आसतना आपल्या शिसां बरोबर आपलें प्रवचनूय करतालो. आनी अशें आसतना लोकांची थंयसर उरपूंज आसली ती बोबाड करताली. पूण कुड्डो आपल्याक सोयीक मेळूंक जाय, आपल्याक जेजून आपल्याची नदर पुर्ती दिवंक जाय, आपल्याक एक पावटी तरी ताणें आपल्याची नदर घालूं वा ताका हात लावंक आपल्याक सोयीक मेळूं हें चिंतून तो व्हडल्यान आड्डूंक लागलो. आनी लोक वेतालो तो ताका जेजूक सर भोंवती आसलो म्हणटच लोकांक आपल्याक पयलो हात लावंक जाय आसलो, कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय आसलो, कोण जेजू शिकयता ताचे विशीं आयकूंक जाय आसलें म्हणटा ताका म्हणटाले, ओगो राव. आनी तो व्हडल्यान आनीक बोब मारतालो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कोर. इतली व्हडल्यान ह्या लोकांचे उरपोंची मोदें ताणें बोब मारली की जेजस वॉज फोर्स्ड टू लिसन टू हिम. आनी बाबा भयणीनो, जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? वॉट यू वॉन्ट मी टू डू टू यू? आमी जाल्यार म्हणटले आसलीं, सायबा, आमची बाटा बेसां परतून दी, आमकां ग्रेस कर, आमकां आनी. ह्या मनशाक ताची व्हडली ग्रेसकाय जावन आसली, ताची नदर ताका दिश्टी पडना आसलें. आनी हाका लागून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कर. आनी जेजू बाबा भयणीनो,
ताणें नव्यान नदोरगी उतरां म्हणली आनी ताका हात लायलो आनी तो बरो जालो. ताका परतून दिश्टी पडलें. सगळेंच जें तो आवडटालो तें ताचे सवें जालें. भाव भयणो, आपले जिविताची नवसोदणी त्या वेळार ताणें करूंक तो पावलो. कित्याक आपले पातकी सैम ताणें ओळखून घेतले. देवा मुखार तोच जेजू जावन अभिषेक, तो देवाचो पूत, आनी हाका लागून जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर हीं उतरां म्हणनाका, ताका जेजून बरो केलो. हो भयणो, आज आमी जबाब घेतला, जैत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. न्हय जुंय, पूण जैत व्हरता. जो मनीस आपल्या जिवितान जैत व्हरूंक वावुरता, जो मनीस आपलें पातकी सैम ओळखून घेता, जो मनीस सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक फुडें सरता, ताका की जिविताच्या झाडाशी खिरीत भाशेन खावंक तोच सोमी दितलो. आमच्या जिवितान घडयेक जायत्यो वस्तू आमी आवडटा, पूण सगळ्यांत बरी वस्त जावन आसा सासणाचें जिवीत, आमचो आत्मो साल्वार करपाची. सगळ्यांची बरी वस्त जावन आसा आमचे अदीक आनी अदीक जिवितान नवसोदणी जावपाची. सगळ्यांची बरी वस्त जावन आसा आमी देवा सगळें अदीक आनी अदीक सासणाक जियोवपाची. हें बार्तिमेवसान आवडलें आनी ताका लागून ताका देवान बरो केलो. आनी बरें केल्या उपरांत आपले वाटेर तो वचूंक ना. देवाची तुस्त करीत तो जेजूच्या पाटल्यान गेलो आनी लोकांनी हें पळोवन देवाक दिन वाचलें. आमच्या जिवितान देव घडयेक धाकट्यो वस्तू करता. दिसपोटी आमी घडयेक देवाच्या विस्मितांक जायते पावटी आमची नदर आड करता, वो आमी घडयेक विसरता देवाक दिन वाचूं. आयज आमच्या जिविता खातीर देवाक दिन वाचुया. जायती बरी देणी देव आमकां दिता. जायते वायटोवे मनीस आमच्या जिवितान येतात, जायत्यो वायटोवे वस्तू आमकां जातात. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक देवान केल्ल्या उत्सुऱ्यां पासत, देवान केल्ल्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्यां पासत, देवान केल्ल्या ल्हान ल्हान गुडितां पासत देवाक आर्गां दिवन आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जिवन आमी वावरुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. Baba puni, Baba petuk, bangana karuche naka. Apल्या खालसा सवे गोपो, जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणे देवा खुशी पुरीस लेगो. मोगान बेकोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुशीत दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हज्या भाव भयणे, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेच पोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक तायन पास. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाचे देवा, सर कार्यांसो आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले. ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा तुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळ्ळी तुजी पोरसां. सर्गार
एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगल्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्प तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वयल्यान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया, जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरी देवाची माई संगती चपोती बागेन झुजे बागेन दवरून तांन सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंतून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांत आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अतिरिक्त तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जी खुशी परून तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. बावबोट खोशी बसत म्हज्या कुडी रोखतात कुशीदाद सायात म्हज्या जेवणाक येयात. बावबोट खोशी बसत म्हज्या कुडी रोखतात कुशीदाद सायात. जेजू जिवीत तुजें जावपी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावपी जिवीत आमचें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रगत घेतला. ह्या संस्कार लोलयें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या कारसांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं आमी मागतांव क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया F16 पेज नंबर 93. F16.